Sirach. Chapter 42. ह्यो सकयल्यो वस्तू करूंक तुका लॉज दिसूंक फावना. दुसरें कितें चिंततले आनी येवजितले तें चिंतून पातक आदारी नाका. सर्वेस्पराचे उपदेश कायदे आनी करार ऑन बावाट्यांक लेगीत फावो ती न्हीद दिता. तुज्या सांगाताक व्यापार कोत्तल्या वो सांगाता प्रवास कोत्तल्याच्या वांगडा खर्चाचे वांटे करप वो तुज्या इश्टांच्या सांगाताक तुज्या दायजाची वांटणी करप, मापां आनी वजनां सारकीं वापरप आनी थोडो चड फायदो काडप, तुज्या धोंड्यांत नफो मेळोवंक, तुज्या भुरग्यांक शिस्तीन हाडूंक आनी एका बेईमान गुलामाक ताचें रगत व्हांवो पर्यान चाबकांनी मार दिवंक. तुजे घरकान्नीचेर तुज्यान विस्वास दवरूंक जायना तर तुज्या शिक्क्याचो उपयोग कर आनी जर संभोवती खूब लोक आसात तर तुज्यो वस्तू तूं चावयेंत दवर. तूं विकताय तें आंकड्यांनी आनी वजनान विक. तूं कितें खर्चिताय आनी विकतें घेताय तें एका कागदार बरोवन दवर. एका मुर्खाक वो पिश्याक ताची चूक दाखोवन दिवंक फाटीं सरोनाका. वो बाल बुदसांनीन तरणाट्यां वांगडा कारांदाय करपी म्हाताऱ्याक नितायेर हाडूंक फाटीं सरोनाकाय. अशें करशी तर आपूण खरोच शिकप आसलोलो म्हणून समाजांत दाखयतलो आनी सोमेस्तांची तुका शेबासकी फावो जातली. धूव आसलोल्या बापायच्यो दुखी खोंती. तिका खबर नासतना एक धूव आपल्या बापायक जागो दवरता. तिच्या हुस्क्यांनी ताका न्हीद पडना. तरणाटी आसत जाल्यार ती लग्न जायनासतना उरत म्हणून आनी लग्न जाल्यार ती घरकाराच्या घरांत मानवना जायत म्हणून ताका हुस्के आसतात. ती आंकवार आसत जाल्यार तिका कोणूय फसयत आनी आपल्याच घरांत आसतना ती गरबेस जावन भुरग्याक जल्म दीत म्हणून. आपलो घरकार आसतना ती गांवार भोंवत म्हणून आनी लग्न जावनूय भुरग्यांक जल्मा हाडिना जायत म्हणून ताका हुस्के आसतात. ती आपल्याच वाद्याची जाली जाल्यार तुजे धुवेचेर चतूर नदर दवर. नाजाल्यार तुज्या दुस्माना मुखार ती तुका हास्याचें कारण करून उडयतली. गांवच्या लोकां मुखार तूं एक सदांकाल फकाणाचो विशय जातलो. लोकांच्या खबरांचो एक आवडीचो विशय जावन तूं सोबे माजार लोजेक सांपडटलोय. अस्तोऱ्यो. तो सुंदर दिसता म्हणून खंयच्याय दादल्याक पळयत रावनाका आनी अस्तोऱ्या वांगडा चाकाटां मारूंक बसनाका. जे भाशेन कपड्यांतल्यान सान्नोस भायर सरता तशेंच एके अस्तोऱ्यांतल्यान दुसरे अस्तोरेची नोसाय भायर सरता. एके अस्तोरेच्या दोयलपणा परस एका दादल्याची नोसाय अदीक बरी, कित्याक अस्तोऱ्यो लॉज आनी बेआब्रू वाडयतात. देवाची महिमा. सैमां. त्या फुडें हांव सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वांची याद करतां आनी हांवें कितें पळयलां तें सांगतां. सर्वेस्पराच्या उतरान ताचीं कर्तृत्वां घडोवन आयलीं आनी सगळी रचना ताचे खोशेक पाळो दिता. सुर्याचीं किरणां सगळ्या वस्तूंचेर देंवतात आनी त्यो सगळ्यो वस्तू सर्वेस्पराचे महिमेन भरतात.
आपल्या पदवेदार कर्तृत्वांचें वर्णन करूंक सर्वेस्परान आपले पवित्र दुतांक लेगीत पदवी दिवंक ना. सगळे सृश्टीन ताचे मोहिमेन थीर रावूंक मनशा कुला खातीर ती मजबूतायेन रचल्यांत. ताका मनशाच्या काळजांची आनी समदिराची खोलाय जाणवता आनी आमचे तरेकवार घुट समजता. कित्याक वत्त्या देवाक जाणा जावपाच्या सगळ्या वस्तूंची ताका खबर आसा आनी तो युगांच्यो खुन्ना समजता. जें कितें आयज मेरेन जालां आनी जें कितें सासणाक घडटलें ताची ताका खबर आसा आनी त्या वस्तूंचे गुपीत रस्ते तो कळयता. एक पासून विचार ताका चुकूंक शकना आनी एकूय उतर ताका लिपून उरना. ताणें आपल्या जानवायेचीं कर्तृत्वां सोबीत नेटयल्यांत आनी सासणाच्या सासणाक तातूंत कितेंच एकठांयूंक जायना. तांच्यांतलें कितेंच काडूंक जायना. ताका केन्नाच बुदीची गरज आसना. ताचीं सगळीं कर्तृत्वां कितलीं सुंदर आनी दोळ्यांक तीं कितलीं चकमकीत. तीं सगळीं सासणाच्या सासणाक जियेतात आनी कसलेय परिस्थितींत तीं सगळीं आज्ञा पाळटलीं. सगळ्यो वस्तू ताणें जोडयेन रचल्यात आनी एकामेकाक पूर्ण करतात. ताणें कितेंच अर्पूण करूंक ना. एक दुसरे वस्तूची भोवमानाची तोखणाय करता. ताचे मोहिमेक पळयत रावूंक कोण पूण उबगवतलो? देवाचें उतर हें.